प्रदेश युवा काँग्रेसीन विजिलन्साक कंप्लेंट फायल केल्या आणि ही कंप्लेंट जी पयर 13 डिसेंबराक जी आमी कंप्लेंट फायल केल्ली ही स्पेसिफीक आमी PWDच्या बाबतीन कंप्लेंट केल्ली जे TA आणि JE पोस्टाक जो घोळ जाला जो भ्रष्टाचार जाला त्या बाबतीन स्पेसिफीक आशिल्ली। आज जी बाकीची म्हणल्यार 45 डिपार्टमेंटांनी जे रिक्रुटमेंट जाला हे सगळे ही सगळी 45 डिपार्टमेंट आसा ह्या सगळ्या बाबतीन खंय खंय जो घोळ जाला तो आमी डायरेक्टराच्या नजरे हाडून दिला आणि जे एडिशनल कितें डॉक्युमेंट्स आसा तेय आमी तांकां आतां सबमीट करतले आणि मागणी केल्या की हेजेर इन्क्वायरी जावची। पयर जेन्ना आमी 13 डिसेंबराक कंप्लेंट फायल केल्ली इमिजिएटली विजिलन्स डिपार्टमेंटान हेजेर इन्क्वायरी स्टार्ट केल्या आणि PWD बाबतीन जे TA आणि JE जे पोस्ट आयिल्ले 368 पोस्ट ते पोस्ट तेंच्यांनी होल्डार दवरले। आमची मागणी आसा की अशाच पद्दतीन ज्या ज्या डिपार्टमेंटांनी घोळ जाला आणि आमी टायमार आमी ते एक्सपोज केल्ले आसा जावं ते रिवर नेविगेशन डिपार्टमेंट जावं पुलीस डिपार्टमेंट जावं FDA जावं हेल्थ जावं सगळे बाकीचे डिपार्टमेंट्स ह्या डिपार्टमेंटांनी जो भ्रष्टाचार जाला त्या सगळ्या डिपार्टमेंटांनी विजिलन्स इन्क्वायरी करपाची गरज आसा। कित्याक हे सगळें जे हो एकंदरीत जो प्रकार घडला हेतून डिजर्विंग जे यूथ आसा जेंकां खरोच हो जॉब फावतालो अशे यूथ आज भायर पडल्या आणि जे आज जेंच्यांनी पयशे आज पे केल्या ह्या मंत्र्यांनी ऑफिसरांनी ज्या भुरग्यां कडल्यान आज नोकऱ्यांक लावपाक पयशे घेतले अशा भुरग्यांक आज थंय जॉब मेळ्ळो आसा। काल एक उदाहरण दिता, काल एक मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार एक मोर्चा आयिल्लो आणि ह्या मोर्चान काही भुरगे आशिल्ले जे मुख्यमंत्र्याक मेळपाक आयिल्ले पूण ते मुख्यमंत्र्याक ते मेळपाक शकले ना, मुख्यमंत्री नाशिल्लो खंय। तर म्हाका हे जे भुरगे आसात ते हांव तेंचे आयकतालो की ती म्हणटा की बाकीचे पॉलिटिकल पार्टीनी आपल्या फायद्याक लागून आमकां कंप्लेंट करून आमच्याच पोस्ट होल्डार उरले। पूण म्हाका जर विचारत म्हाज्यो सिंपथीज त्या भुरग्यां बरोबर आसा कित्याक ते जे काल भुरगे आयिल्ले ते भुरगे पयशे पे करून आयिल्ले भुरगे 35-40 लाख रुपये त्या भुरग्यांनी दिल्या आणि तांकां त्यो नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो। सो अशे भुरगे ह्या मंत्र्यांनी ह्या आमदारांनी ह्या ऑफिसरांनी त्या भुरग्यांक आज त्रासान घातले कित्याक हेंच्यांनी घोळ केला म्हणून ते बाबडे कदाचित ते मेरिटाचेरूय पास जावपाक शकतले आशिल्ले पूण हेंच्यांनी पयशे घेवन तांकां कामां लायल्या आणि ते भुरग्यांचो पासून आज फुडार आज अंधारान आसा। सो म्हाका जर विचारत म्हाज्यो सिंपथीज त्या भुरग्यां बरोबर आसा, त्याय भुरग्यां बरोबर आसा कित्याक त्या भुरग्याक ह्या सरकारान फटयल्लें आसा। सरकारान पयशे घेवन तांकां आज कामां जर लायले आसत जाल्यार सरकारान मोठी चूक केल्ली आसा कित्याक ते मेरिटाचेर पास जावन तांकां जॉब तो मेळपाक शकतलो आशिल्लो। सो हे एकंदरीत सरकारान ह्या पयशे जे तेंचे कडल्यान घेतल्या तेंचोय फुडार पेड्यार केला आणि जे खरें डिजर्विंग आशिल्ले जेंकां जॉब आज मेळूना जे आज पयशे दिवपाक शकले ना म्हणून ते आज भायर पडले। आज वेळ आयिल्लो आसा आमी डिपार्टमेंटा कडेन मागल्या की ही सगळी डिपार्टमेंट जी आसा कित्याक ह्या डिपार्टमेंटांनी जो PWDन जसो घोळ जाला ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांनी घोळ जाल्लो आसा आणि डिजर्विंग जे यूथ आसा जेंकां खरेंच मेरिटाचेर हांगा जेंकां जॉब मेळपाक शकतालो ते भुरगे आज भायर पडले। सो आमची मागणी आसा तांकां न्याय मेळोवन दिवपाचें आमचें कर्तव्य आणि आज आमी तेंचो आवाज जावन आज आमी विजिलन्साक आज कंप्लेंट फायल केल्ली आसा। एविडन्स कलेक्ट जालो की फुडल्या विकार आमी कोर्टान पिटिशनूय फायल करतले आणि हो सगळो जो गैरमार्गान सारको फ्रॉड्युलंटली मॅनिपुलेट करून जो तांकां जे जॉब्स दिल्या हेजेर आमी कोर्टान न्याय मागपाक वता। सर हां तुमच्या अलायन्स पार्टनर गोवा फॉरवर्ड तेंच्यांनी अशें म्हणलें की खंय तरी करता की विजिलन्सची इन्क्वायरी आसा PWD जॉबांचेर खंय तरी ते बेगीन करपाचें आसा तांकां क्लीन चिट मेळपाचें आसा अशें म्हणून तेमी घातलें। ह्या गजाली कडेन कशें आमी विजिलन्साक कंप्लेंट करून तितक्यार आमी थांबूना। हांव तुका परत सांगता विजिलन्साक आमी कंप्लेंट केल्याच 13 डिसेंबराक केल्ले कंप्लेनीचेर तेंच्यांनी रोखडीच 3 मेंबराची कमिटी अपॉयंट करून जे हे कितें जो घोळ जाला तेजी इन्क्वायरी स्टार्ट केल्या तो पर्यंत हे 368 पोस्टांक तेंच्यांनी ब्रेक मारला होल्डार दवरले। ही कंप्लेंट आमी आज केल्या खरी पूण ह्या विजिलन्साचेर आमी रावचे ना। आमी कोर्टान वतले, कोर्टान आमी पिटिशन फायल करतले कित्याक म्हाका खात्री आसा की खंय जर
विजिलन्स डिपार्टमेंट जर कमी पडटा आसत आमकां वो न्याय कोर्टान मेळटा ही म्हाका खात्री आसा. जेन्ना आतां तुमी कंप्लेन केल्या तेजेर तुमकां कितें सांगता? पळय, जेन्ना गोंय सरकारान 10,000 नोकऱ्याची घोशणा केली तेन्ना खुबश्या सामान्य घरांतले आवय बापायक भुरग्यांक उमेद जाल्ली, आनंद जाल्लो बाबा आपले भुरग्याक एक जॉब मेळटले म्हूण. ज्या सामान्य घरांतले आवय बापायन तांकां कश्ट करून त्रास करून शिक्षण दिल्लें आनी ते बरे भुरगे बरे तरेन शिकून मुखार आयिल्ले. आनी जेन्ना पळय ही गोश्ट तरी त्या भुरग्यांनी आपल्या ह्या जॉबाच्या आशेन सगळ्या कडेन एप्लाय केल्लें आनीक एप्लिकेशन करतकीर तेमचे ज्या पर्यंत ते एग्जाम दिवपा जालें तेमी एग्जाम दिली, ओरल जावं प्रॅक्टिकल सगळ्यो दिल्ल्यो. आनीक थंय मदीं असलो घोळ जालो ह्या मंत्र्यांनी ह्या मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यान ज्या सरकार म्हणटे मागीर भ्रश्ट आनी मागीर कितें काय म्हणपाचे शब्दच ना. भ्रश्ट महाभ्रश्ट कितें हाज्या आनी वयर शब्दच ना. मागीर सगळे प्रत्येक मार्गान तांकां भ्रश्टाचार जावं अनैतीक मागीर कितें म्हणा सगळें वेगळे वायट तरेन ते भितर आयिल्ले लोक ते. मागीर तांकां आनी कितें सत्याच्यानी ते कास ना तेंगे ते सगळे असत्या वाटेन वचपाचे लोक ते. आनी तांकां आमी हें बी आतां पळय केलें बरें असत्या मार्गान केलां आसा जे खरें जे पळय हांगा एग्जाम हेका आयिल्ले जॉबा आयिल्ले त्या भुरग्यांक ते बरे वेवस्थीत एग्जामींतल्यान ते पास जावन आयिल्ले मेरिटाचे आयिल्ले तांकां वगळून ज्या लोकांनी पळय तांकां पयशे दिला तेणी तेंकां भितर घेतलो आसा. आनीक आमकां दिसता हें तरी खंयच्याय सरकारान अशें जावन वचों. कित्याक जेन्ना पळय एक भुरगो शिकपाक लाखांनी पयशे मोडटा तेन्ना जॉबा तेणी खंयच्यान पयशान दिवपाचे. एक बाबा बरे घर व्हडले पॉश बाबा रीच कोण आसता शक्य आसा तांकां बरें आसा. पण ह्या लोकांक कितें जाल्यार हेमी नाजाल्यार तुमी क्रायटेरिया बंद चेंज करात न्ही. तर शिक्षणान घेनाकात बाबा एक पावणी एक बाबा ऑप्शन बाबा ह्या जॉबा अमके त्या जो न्ही बाकीच्या लोकांना काय तुमी टायम वेस्ट करतात. असलो सरकार ह्या आनी प्रजान मेळचो न्ही. आज जालो तो पुरो कित्याक हेजे मुखार प्रामाणीक जे कारणान पळय जे भुरगे पळय हांगा एग्जाम दितले तांकांच खरें नोकरी मेळपाक जाय हे आमचो मुख्य हेतू. आनी गोंयकार ह्या गोंयकारा आसा पळय आमचे गोंयकारा भुरग्यां बरोबर गोंयकार आसा पळय ते भुरगे तेंचे बरोबर आमी रावतले. दुसरें आमी जो डिमांड केल्लो 2019 जो गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन फॉर्म जाल्लो आज गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आज कंप्लिटली डिफंक्ट आसा. ते अस्तित्वान आसा काय ना होय एक मोठो प्रश्नचिन्ह आसा. सो आमची मागणी आसा की फ्री अँड फेर जर तुमकां आनी खरें जर न्याय दिवपा जाय भुरग्यांक जाल्यार ही जी नोकर भरती आसा ही गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर जावपाक जाय. आनी हेंकां हो सगळो भ्रश्टाचार करपा जाय, घोळ करपा जाय म्हणून ह्या सरकारान गोवा स्टाफ सिलेक्शना सायडलायन करून हेंच्यांनी सगळे डिपार्टमेंटा मार्फत ही नोकर भरती केल्ली आसा आनी डायरेक्टराक पावर्स दिल्ले आसा. आनी हें सगळें करता आसतना सरकार जो खरो एक तरणाटो जो डिजर्व करता तेका न्याय दिवपा सांडून जो तुमी भ्रश्टाचार कसो करपाक शकतले ती वाट हेंच्यांनी सोदून काडली. जे गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर जर गेल्ले जाल्यार कदाचित तांकां भ्रश्टाचार करपाक मेळचो नाशिल्लो. अशे लाखांनी रुपया भुरग्यां कडल्यान तांकां एक्सटॉर्ट करपाक मेळचें नाशिल्लें. तें करपाक लागून हेंच्यांनी गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सायडलायन केला आनी डायरेक्टराक पावर दिवन डिपार्टमेंटा मार्फत हेंच्यांनी नोकर भरती केल्या.